स्वच्छ सुंदर म्हणटा तशी ती टीबी मुक्त जावची। एक सुद्धा टीबीचो पेशंट हो आमच्या पंचायतीन आसूंक जायना। कोण जर आसत जाल्यार त्यांनी 9 महिने जर सारकी ट्रिटमेंट घेतली किंवा वर्षभर आपलो ट्रिटमेंट कंप्लीट केलो जाल्यार एकूय पंचायतीन ट्रिटमेंट आसचो ना। म्हणजे आमी टीबी मुक्त पंचायत, आमी जशी कचरा मुक्त पंचायत म्हणटा पळय तशी ती टीबी मुक्त पंचायत आसपाक जाय। एकट्या मनशाक आमकां टीबी जाल्लो नाका म्हणून आमी सगळ्या जाणांनी प्रयत्न करप गरजेचें आसा। कोण जर चड खोकता जाल्यार ताका आमी टीबीचे किट फ्री ऑफ कॉस्ट आमच्या हेल्थात अवेलेबल आसा। वयल्यान जाय जाल्यार ताका आनी ताका डायट दिवपा खातीरय बी ताका आमी सपोर्ट करीत आसता। म्हणून दुसरी गजाल आमी म्हणटा आमच्या पंचायतीन जर कोण दिव्यांग आहा म्हणजे फिजिकली डिजाबेल किंवा मेंटली डिजाबेल जाल्यार ताकाय कार्ड दिवचें। म्हाका दिसता स्वयंपूर्ण मित्र आनी पंच हांच्यांनी इनिशिएटीव्ह घेवच्यो। म्हजें सरकार हे अंत्योदय तत्वाचेर चलता। अंत्योदय म्हणजे समाजांतलो शेवटचो मनीस जेच्या पर्यंत सरकाराच्या योजनांचो एकटोय बी उपेक्षीत उरचो न्ही। म्हाका खबर आहा फाटलीं 12 वर्सां हांव कंटिन्युअसली ग्रामपंचायतीत प्रत्येका कडेन म्हणजे 1 to 1 उलोवन सगळे कडेन काम करता। पण हाची क्रेडिटूय बी आमच्या हांगासल्या लोकांक वता जे कंटिन्युअसली लोकां मदीं वचून काम करता आनी त्या निमित्तान सगळ्यो स्किमी येवजण्यो ह्यो सगळ्या लोकां पर्यंत पावयता। हांव चड वेळ उलोवचो ना। होमिओपॅथीक आणि श्री कामाक्षी देवी होमिओपॅथीक कॉलेज त्याच्या बरोबर JCI साखळी आणि हरवळ्या ग्रामपंचायतीन यांच्या जोड पावलान आयचो होमिओपॅथीक कॅम्प हांगासर आमच्या हरवळ्या ग्रामपंचायतीन आयोजित केलो। तसोच तेका जोड म्हणून फ्री मेडिकल आय चॅकअप कॅम्प हेजेंय बीन आमी हांगासर आयोजन केल्लें। हेज्या फाटलो उद्देश कितें जाल्यार आमचे मुख्यमंत्री परत म्हणटा की असल्यो सुविधा आसा त्यो अखेरच्या घटका पर्यंत पावच्यो म्हणजे आमच्या तळागाळान गांवांत जे लोक रावता तेंच्या पर्यंत ह्यो फॅसिलिटी पावच्यो। आयज होमिओपॅथीक हे ट्रिटमेंट एक बऱ्यापैकी ट्रिटमेंट आहा। कॅमिकल्स युक्त ॲलोपॅथीक वखदां तेज्या पेक्षा आयुर्वेदीक जावं होमिओपॅथीक हे खूब बऱ्यापैकी आयज सगळ्या वटेन तेका उबारती गावल्ली आसा आनी तेज्या खातीर हो आमी कॅम्प बऱ्यापैकी आयोजन केल्लो आसा। आमकां श्री कामाक्षी देवी होमिओपॅथीक कॉलेज हेंच्यांनी बरोपैकी सपोर्ट केलो। तशेंच स्वयंपूर्ण मित्र आमचे सतीश वागोणकर हेंच्यांनी बऱ्यापैकी हे सगळे घडोवन हाडले आनी सगळ्यांत चड मोठो वांटो म्हणत कोण जाल्यार ते आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री आमचे सांखळे मतदारसंघाचे आमदार हेज्या फाटसून भक्कमपणे उबे रावले। तेंच्यांनी आमकां सगळ्यो सुविधा हे कॅम्प ऑर्गनायज करूंक तेंच्यांनी अवेलेबल करून दिले। तेज्या खातीर आमी तेंकां देव बरें करूं म्हणटा। तेंचो सदांच एक हें आसता की जाल्यार ज्यो स्किम्स आहा त्यो अखेरच्या घटका पर्यंत पावच्यो हो तेंचो उद्देश आसता आनी तो वेळोवेळी ते साध्य करपाचो प्रयत्न करता। आनी त्याच खातीर आयज तेंच्यांनी हो आमच्या हरवळ्या ग्रामपंचायतीन येदो व्हडलो कॅम्प ऑर्गनायज केल्लो। तेज्या खातीर आमी हरवळ्या पंचायतीच्या वतीन आनी ग्रामस्थांच्या वतीन तेंकां देव बरें करूं म्हणटा। थँक्यू।